दोळ्याक दोळो दांताक दांत हो सिद्धांत चुकी सोगी. निर्गमन पुस्तकांत हो सिद्धांत आनीकी लांब आसा. जिवाक जीव, दोळ्याक दोळो, दांताक दांत, हाताक हात, पायांक पाय, हुलपावनेक हुलपावनी, गायाक गाय, माराक मार हे परी पाटी दिवचें. लेवी शास्त्रांत हीच गजाल अशें वाचूंक मेळटा. मोडलेल्या हाडाक मोडलेलें हाड, दोळ्याक दोळो, दांताक दांत, जें कितें ताणें हेरांक केलां तें ताकाय करूंक जाय. पुर्वजांक सांगल्लें माते वासो जेजू सूक म्हणना, बगार पूण हांव तुमकां सांगतां म्हणून जेजूची शिकवण हिंसेची शिंकळ मोडचे दिशेन आसा. जेजून हिंसाची शिंकळ मोडूंक शिकयलें. हें सलीस म्हणून न्हय. अनितीचे कश्ट दोग सोंसचें, हिंसाची शिंकळ मुंदरून व्हरच्यागी चड नैतीक स्वरुपाचें म्हणून जेजून दाखोवन दिलें. जेजूची सुवार्थेंतली नवी आनी क्रांतिकारी शिकवण ह्या मुखांत्र ताच्या पाटलाव्यांक पंतावणाची जाली. पोल्यार मारतेल्याचो, दगल्याचेर दावो मांडतेल्याचो, चोलूंक करच्या अधिकारीचो वा मागतेल्याचो दाखलो दिवन जेजू आपली शिकवण आनीकी परिणामकारी करता. आपलींच हक्कां राखच्यांत बुडुल्ल्यांक वा स्वाभिलाशेंत बुडोवन आपणाक विरार वा उपद्र वा वायट करतेल्यांतय सयत जेजून विशेष समजिकायेचो, सोंसणिकायेचो आनी कश्ट सोंसपाचो जिनोस रुता करूंक सुचायलो.